अरे आमचे 70च खड्डे ना, सगळीकडे खड्डे सगळीकडे पडल्या, ते आता रिपेअर करपाचे प्रोसिजर. काल रोहन म्हणटालो की एक वेगळे नवे कितें तरी हे आयला सिलंट बी घालपाक. पावस बी 70 सगळ्यात हायेस्ट गोंया राज्यात पडटा. म्हणून कितें आसता की आमकां तेजेर लक्ष घालचें पडटा, आमकां प्रोसिजर बी फॉलो करचें पडटा. म्हाका एकूच सांगपाचें आहा की आमी मिडियाक रिस्पेक्ट करता. मिडिया जे आमचे नजरेक हाडटा तेजेर आमी लक्ष घालून आमी तेजेर एक एक गोष्ट करपाचो आमचो प्रयत्न आहा. दोन गोष्ट म्हणजे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर साधारण बजेट आशिल्लो, तेजे अगेन्स्ट आमी फायनान्स डिपार्टमेंटाक बरयला आनी मुख्यमंत्री कडेन नजरेक हाडून दिल्या की आमकां मेडिकल त्या जागेर त्याच सॅलरीन एडिशनल मेडिकल ऑफिसर 80 घेवपाक दिवची, म्हणून आमी मागीर तेंकां योग्य तरेन आमी पोस्ट करूं शकता. मेन म्हणजे कितें जाला की केन्ना केन्ना वेगळे तरेन वयता, पूण आमचें लक्ष आसा की आमी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुमकां हांवें आश्वासन दिल्लें आसा की सेंटर ऑफ एक्सलन्स आमी करतलेच. आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान फायनान्सान आमची 2 फायली आसा. सेंटर ऑफ एक्सलन्सीस जायना थंय तो पर्यंत आमकां रेफरल आमचे आसतलेच. आनी रेफरल थंय गोवा मेडिकल कॉलेजान रेफरल येता. खंयचे येता ऑर्थोपेडिकाचे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज येता, एक्सिडंट्साचे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज कॉम्प्लेक्स केसीस आमचे थंय ट्रान्सफर जाता. हार्टाचे आय एम द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. वॉट एवर आय टॉक फ्रॉम माय माउथ और टेल द मीडिया, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इट डन फॉर माय चीफ मिनिस्टर and get these things approved. It is necessary that this hospital cannot be declared as a South Goa district hospital. It is no longer district hospital. It has to be a tertiary hospital for the people of South Goa. काणकोणच्या पोतापासून सांगे केपें सगळे लोक थंय येतात. हॉस्पिटल इज ऑफ अ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. यू हॅव टू इक्विप इट दॅट वे. आयज पेडणे तालुक्यान पेडणेच्या लोकांक अशें दिसूंक जाय की आमकां पेडणे सोडून आनी खंय वचपाची गरज ना, की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हे सरकार हांव एक सरकाराचो एक वर्टिकल, पण सरकारान बऱ्यापैकी सेवा लोकांक दिल्ली आसा पेडण्यात. आनी ह्या तरेचे तेंची एक वेगळे तरेची मनस्थिती कांय लोकांनी आमकां हे रिप्रेझेंटेशन हाडून दिल्लें आसा की आमकां हे जाय. आनी तानावडे साहेबान म्हाका 2-3 दीस पयलीं सांगलेलें आसा की विश्वीत आपूण हे करता आनी ते सक्रिय काम करता. आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आनी राज्यसभेची परिस्थिती बिकट आहा, त्यो अंगणवाडी आमी स्वता बांदपाक आमी घेतलेले आसा. तेजे भायर आमी जे कितें आमी करूं शकता, उसगांव हांवें मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्या. उसगांव 30 बेड एडिशनल आयसीयूचे आमी ऑलरेडी ते आयसीयूचे बेड्स आमी कमिशन करपाक आमी घेतले, कित्याक जीएमसीन आमकां आयसीयू बेडची कमी जाता, म्हणून आमी हे आतां फुडल्या कांय दिसांनी ते कमिशन आमी करता. नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान रिक्रुटमेंट म्हाका दिसता जाल्लें आसा. ते रिक्रुटमेंट इंडिपेंडंटली जाता डॉक्टराच्या माध्यमांतल्यान. 100 वयर अशे केसीस आमी केल्ले आसा. म्हणून आयज प्रेसाक बेश्टे हांव चल्लो रत्नागिरी प्रचार करपाक, म्हणून हांवें सांगलें तुमकां सांगपाक की केन्ना केन्ना कोण तरी वचून रेप्रेझेंटेशन प्रत्येकाक अधिकार आहा रेप्रेझेंटेशन एक्सेप्ट करपाक. जो कोण मिनिस्टर तुम्ही मेन्शन केलाय की जे काही अंगणवाडीचं बांधकाम आहे ते तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या ट्रस्ट मधनं करता. मी माझे मतदारसंघात पण तुम्ही ऑलरेडी 8 कोटी जीएसआयडीसी 1.5 वर्सा पयलीं हांवें ते डिपॉझिट केल्ले. ते परत एकदा मुख्यमंत्री कडेन बसून हांव 15,000 दिवं शकना, कोणाच्या घराक मोडल्यार काय 20,000 दिवं शकना. म्हाजे कडेन काय फंड ना. हांव म्हाजे कडल्यान जे कितें जाता कोणाक विचारून म्हाजे कडल्यान जे जाता लोकांची सेवा करपाक म्हणून आमी राजकारण आयले. आमी 15,000 दिवन घरा बांदना. आमी वेगळे तरेन तुमी मोडपाक जाय अंडर सीएसआर, आनी ते सीएसआराच्या हातल्यान 108 इज द बेस्ट वे ऑफ सम इक्विपमेंट्स इन गोवा मेडिकल कॉलेज. आयज आमकां इक्विपमेंट बी दिवपाक पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन जाय ते कॉर्पोरेशन दिवपाक फुडें सरल्या. ते डायरेक्ट ते हाडून आमकां फॉर इन्फॉर्मेशन what information we get about the delay in the ambulances. So those areas काय what happens कितें आसता की प्रत्येक गोष्ट आमी इतल्या वर्सां 108 सिलेक्ट करपाक जाय. जे तुमी त्रुटी म्हणटा खंय की डेफिशियन्सीज आसा तेजेर लक्ष हांव घालतलोच. आमी ऑलरेडी म्हाका दिसता की 4 नाल्यार 5 तारखेर आमी 108 ची ऑडिटाची मिटींग आपयल्या. म्हणजे खंय कितें चल्लां तेजेर मागीर कितेंय आमी दिल्लें आसा की ईसीजी जेन्ना चेंजीस जाता ते ईसीजी चेंजीस कॅज्युलिटीन दवरून फायदो ना. ताका डायरेक्टली कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटान व्हरपाची गरज आहा. एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की आमकां वेगळे तरेन आमचे कारभार चलोवपाक जाय. हे अशे लेथार्जी आनी ऑडिट ह्या तरेचे घालूंक जाय, कित्याक खंयचे प्रकल्प खंय बांदले आनी कितें बांदले ते प्रकल्पाचे काय आउटकम म्हाका कळना. खंय म्हणटा कोण म्हणटा लोक सबस्टँडर्ड, आनी म्हाकाच समजना कितें जाल्लें. आनी सगळे गोश्टी आनी टेंडर हांव मंत्री जावपाचे पयलीं दिल्ले आसा आनी हेजेर कारवाय जावपाची गरज. पयर तुमी रेस मागोस म्हणून सगळे बोब मारता म्हाज्या नांवान. ते हांवें दिवंक ना परमिशन. जेणी दिल्या तेकाच विचारा तुमी. आनी त्याच बरोबर दुसरे कडेन सगळे वयता आनी व्हिडिओ सिटीजन जर्नलिस्ट जाले सगळे कडेन लागले. ते योग्य ना, पूण तेंचो अधिकार आहा.
आयज करता, पण आमच्याकडे फॅक्च्युअली 950 कंप्लेन्स आम्ही ऑलरेडी 900 कंप्लेन्स आम्ही बुक केल्या. या दिसांनी आणि 25-30 केल्या, म्हणजे एक 950 पर्यंत आमचे कंप्लेन्स गेल्या. आम्ही अमेंडमेंट हाडपाचो आमचो प्रयत्न म्हणून तुमकां ऑलरेडी सांगलेले आसा. बिकॉज ऑफ अ नॅचरल डिझास्टर. अरे साठऱ्या झाला म्हणजे दॅट इज नॅचरल. दॅट इज नॉट बिकॉज समबडी इज बिल्डिंग अ हाऊस देयर. Our town planning has given a permission. These are all natural things which cannot be explained. No expert can explain why that mountainous पासून पंचांक सांगला. माझ्या मतदारसंघात तुम्ही जर खंय कायदो तोडपाक गेले, हांव मागीर पंच हा कितें कांयच पळोवपाचो ना. हांव थंय एक्शन घेतलोच आनी घेवपाची गरज आहा. आमच्या मतदारसंघात आम्ही स्ट्रिक्ट रावले. दुसरीकडे जे आमदार नजरेक हाडटा तितले एक परमिशन दिवंक ना. हय, मागीर कोणी दिलं ते मातशें पळयात. माझी माहिती काढून तुम्ही इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट जाऊन जाय, माहिती काढा. आणि ते भूतानी असो आणि पुतानी असो आमकां कोण दिना, सगळे उलयता. पण पत्र दी म्हणून सांगल्यार कोण पत्र दिवपाक तयार ना. एक स्टेटमेंट कर म्हणून हांवें ताका विनंती केली, बाबा पत्र दी, कितें आहा तें. मागीर पत्राचेर हांव लक्ष घालून डिसिजन घेवंक शकता. पण स्ट्रिक्ट आहा. परत सांगता, रेट मटेरियल सप्लाय करणाऱ्या माणसाला व्हायब्रन्सी मार्केटमध्ये येते. तुमचेच दुकानं चालतात. विश्वजित राणे टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर झाला. टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर विश्वजित राणेचे वडील सर्वात जास्त काळात टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर होते. सगळ्यात बरे रिजनल प्लॅन त्यांनी आणले. किर्लोस्कर कन्सल्टंट आणि बरे कन्सल्टंटला घेऊन त्यांनी काम करतो आणि काय करतो. पण तरीही आम्ही म्हणत नाही की आम्ही सगळं बरं गोष्टी करू शकतो. काय करण्याचं, बऱ्या गोष्टी करण्याचा प्रयत्न आमचा आहे. आणि बऱ्या गोष्टी भारतीय जनता पार्टीने आणि देशाचे प्रधानमंत्रीची जी काही नीती आहे ते लोकांकडे न्यायचा आमचा प्रयत्न असतात. And you have to be in a position to find them. So nobody will even venture in doing illegal plotting quietly in some forest in Adwai Vironda Panchayat. Somebody is doing plotting. How will I know unless I go there and see? Nobody